हो फेस्टिवल करच्याचो हेतू असो आशिल्लो की भुरग्यांनी तरणाट्यांनी ल्हान भुरग्यांनी जाणट्यांनी सगळ्यांनी सायन्स हो एन्जॉय करचो. फक्त स्कुलांनी किंवा पुस्तकां वाचून सायन्स हो एक बोरींग सब्जेक्ट करचो न्ही, तर सगळ्यांनी हातान सायन्स कसो एन्जॉय करचो ह्या निमित्तान आमी हो फेस्टिवल केला. तातूंत एक भाग आमी कॉम्पिटिशन म्हणून दवरलो सायन्स फिल्माचो. पण आमकां अशें लक्षांत आयलें की सायन्स फिल्मां गोंयांत व्हडलेशा प्रमाणान जायना. मागीर ताका बाबा आमी शिकोवचें फिल्म मेकींग कशें करप हें शिकोवचें म्हणून हो आमी वर्कशॉप केला 5 दिसाचो. आनी एंड ऑफ द 5 days ते स्वताची एक फिल्म करतले 5-5 मिनटाची. आनी ते मागीर मायक पांडे म्हणून जो जगप्रसिद्ध हें आसा निर्देशक आसा वायल्ड लायफ फिल्म मेकींग, तो तांकां शिकयतलो बाबा त्या लेवलाक कशी ती फिल्म करपाची इंटरनॅशनल लेवलार. आनी ते जातकीर तो स्वता मागीर ती जी 4 हांगा घडटली 5 दिसांनी ते तो जज करतलो. आनी मागीर शेवटचे दीस 17 तारखेक जेन्ना प्रायज डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम आसतलो क्लोजींग सेरेमनीच्या वेळार तेन्ना बेस्ट फिल्माक फर्स्ट आनी सेकंड प्रायज कॅश प्रायज 10,000 5,000 अशें तांकां ह्या फिल्म मेकरांक त्या फिल्म ग्रुपाक मेळटलो अशें हाजो उद्देश आसा. Main concept actually of this filmmaking workshop was to get people to learn how to make films. फिल्माचें स्क्रिप्टींग आसा, मागीर ऑर्गनायझेशन आसा की हाव टू ऑर्गनायज अ फिल्म आनी टू मेक इट इन अ टेक्निकली करेक्ट मॅनर. शॉर्ट फिल्म या इवन इफ इट्स अ फूल फीचर ते एक सिस्टम आसा, ते सिस्टम तूं फॉलो करता तेन्ना इफ यू फॉलो द सिस्टम करेक्टली यू विल ऑलवेज मेक अ गुड फिल्म. Now one of the ideas that came to us when we were doing the science film festival was why not do a science related film, and in this film we will take them through the entire process of making a film, right from writing down the screenplay to putting it into short division, lighting, editing, and magir the best film at the end of the day will win a prize of 10,000.